Mercury 8:11. Devo tuo solo, tu caro solo pietà. Devo tuo solo, civito caveto mica. Devo बाबाची पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्वर तुमचे सगळे असो. मोगाल बाबा भयणीनो 1770 आणि 1776 या वर्सात बागुवंत जुजे बाजाक आपल्या पाद्रीपणाची मागणी फावो जाली आनी अशें ह्या खेरीत म्हत्वाच्या दिसाक अदीक मोगान आनी विस्वाशीपणान आपल्या जिविताचे संपूर्ण समर्पण ताणें जेजूक केलें आनी ताचो एक गुलाम कसो जालो. ज्या जेजूक तो ल्हानूचतान चिटकून रावलोलो आनी जाका ताणें खेरीत अणभवलोलो त्याच जेजूक ह्या दिसाक ताणें आपलें बलिदान केलें आनी ही मागणी जाली ताच्या समर्पणाची तेंची. ह्या समर्पणा उपरांत रोखडेच फुडल्या वर्साक 1770 आणि 1777 ह्या वर्साक तसलेंच मोगाचें समर्पण सायबीण मांयक ताणें केलें आनी आपूण तिचो एक गुलाम म्हूण परगटलो. ह्या वर्साक ऑगस्टाचे 5 बागुवंत जुजे बाजान गुलामपणाची चीट सायबीण मांयक बरयली आनी तिका आपलें समर्पण केलें त्या आयच्या दिसाचो उगडास करून आख्खी पवित्र सभा आनी खेरीत भाशेन गोंयची पवित्र सभा आनंदान भरून त्रिएक देवाक वाखाणटात. हे घडणेक आयज 344 वर्सां घडटात. ह्या संवसाराच्या आनी पातकाच्या गुलामपणांतलो मेकळो आनी पयस रावन जुजेबाज ल्हानूचतावन बारी वावुरलो आनी हाकाच लागून आपले कुडीचे तशेंच ओतम्याचे मेकळेपण जोडून घेतल्या उपरांत आनी देवाक तशें पवित्र सभेक तो मानवलोलो जाल्या उपरांत कांय वर्सां फाटीं ताका सांत म्हूण परगटलो. आमचेशी राव ह्या भोंवडेक वर्साचो हो विशय मनांत दवरून जेजूक सदांच आमचे मदें घेवन बागुवंत जुजे बाजा आमच्या आस्कार्या भाशेन आनी ताचेच मजतीन थांबून आसतना आमच्या किरकोळ जिविताचे समर्पण दोनया देवाक आनी आमचे सायबीण मांयक आमी करूंक तशेंच दिसान दीस आमच्या तरेकवार गुलामपणांतली सुटका जोडून आमी थोपस घेवया. आनी जशें इमासाक बेतेल्या दिसांनी उंड्याचे मोडणेंत जेजूक वळखलो तशेंच ह्या आयच्या मिसा भेटेंत जेजूक आमी वळखूंक
आनी अणभवूंक ह्याच मिसांत आमकां करपाक मागुया. Dobilu, आमी आतांच आयकलां भाग्योन सेवाजान गुलामपणाची चीट बरयल्ली त्या दिसाचो आयज आमी उगडास करता. ही उतरां आमी आतांच आयकल्या पळय ती मनान धरून हे मिसाचे भेटेक आमी तयार जावया. हे मीस गोंयच्या आत्म्यान भेटयता विन्स्टन डायस. आमी आमची ते सणां घालुया. तेच बरोबर आयज मागता आमी सोफिया डायस आपलो 21वो वाडदीस मनयता. देवान ताचेर कृपा गावूंक आनी ताची सपनां फुडलीं साकार करूंक सोफिया पासती आनी मागून. आनी हे दिसाची भेटेक तयार जातना आमची पात कावण घेवन देवाच्या एकामेकाची बोगसुणें मागून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर्व देवा आनी तुमकां बाबा म्हणिल्लो म्हजो गुन्यांव तुवें कोणाक वायट धर्मपणी हांवें जायती प्रार्थना केली. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. म्हाका सोल आनी सगळ्यांक सांबाळ मेळ्ळी. सगळ्या देवकांक आनी भोगतांक तुमकां बाबा म्हणिल्लो इश्ट खातीर आमच्या सर्वेस्व देवाची सर्व देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोन. सोनिया काकतकर, क्रिस्ता काकतकर, सोनिया काकतकर. प्रार्थया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मारतल्यांक सदां तुलो बायल वागय. तुवें आमकां रोसल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हणून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणाची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. लोकगीतीच्या पुस्तकां वयलें वाचप. इस्रायलाच्या पुतान दुवालो सगळो जमो पयल्या म्हयन्यांत शिनाच्या अरण्यांत पावलो. लोकान कादेशेन बिराड केलें. थंय मिरयेम मेळ्ळी आनी थंयच तिका पुरली. पोरजेक पिवंक उदक नासलें आनी सगळीं मोइजेसाचेर आनी आरोनाचेर फुलफुल्ली. पोरजेन मोइजेसाचें निश्चीत मारून म्हणलें, सोरेस्परा मुखार आमची भाव भयण मेली तशी आमी मेल्ल्या जाल्यार अदीक बरें आसलें. सोरेस्पराची पोरजी ह्या अरण्यांत तुवें कित्याक म्हूण हाडली? आमी आनी आमचे हीण हांगा मोरून इजिप्तांतली तुवें आमकां कित्याक म्हूण भायर काडली? ह्या पाड जाग्यार हाडून ही जमीन कसलोच दानो मोगूंक उपकारो ना. हांगा हालतिरां जायनात, दाखो पिकोनात आनी दानमानाय मेलो ना. त्या भायर पिवंक म्हणल्यार कितलें उदक पर्यात ना. पोरजीक सोडून मोइजेस आनी आरोन जमनीच्या तोकून गेले. ते जमनी साश्टांगी पडले आनी सोरेस्पराचे वैभव तांकां दिश्टी पडले. सोरेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन सांगलें, दांडो घे आनी तूं आनी तुजो भाव सगळे पोरजेक एकठांय करात. तांच्या दोळ्या मुखार हें कोडपाक आज्ञा घाल आनी कडक उदक तुका दितलें. तूं ह्या कोडपांतलें तुका उदक वावोशें पडटलो आनी पोरजेक आनी तांच्या हिंडाक पिवंक दितलो. सोरेस्परान सांगलेले प्रमाणें मोइजेसान तांचे कुडींत दांडो घेतलो. उपरांत मोइजेसान आनी आरोनान पोरजेक कोडपा मुखार आपोवन म्हणलें, पिटूर मनशांनो आयकात. ह्या कोडपांतलें तुमकां उदक भायर सोरशें करूं. आनी मोइजेसान आपलो हात उबारलो आनी 2 फावटी तो दांडो कोडपाचेर मारलो. तेन्ना घसघशीत उदक व्हांवलें आनी पोरजां पियेलीं आनी हिंडाकूय पिवंक मेळ्ळें.
तेन्ना सोरेस्परान मोइजेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, इस्रायलच्या पुतान दुवा मुखार म्हजी पवित्रताय पडतालून म्हाका पदवी आसा म्हूण तुमी म्हजेर विस्वास ठेवलो ना देखून तांकां हांव दिवंक येता त्या देशांत तुमी पोरजेक भितर काडचे नात. ही मेरीबाची मुणगी भितरेची उदकां हांगा इस्रायलच्या पुतान दुवानून सोरेस्परा कडेन झगडे मांडले आनी ताणें आपली पवित्रताय परगट केली. देवाचें उतोरें. तुमचो जबाब. ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकात, काळजांत दवरात. म्हणुया. सोरेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर पडप आमचो ताळो ताका वखाणुया. जबाब. ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकात, काळजांत दवरात. सरपट पडुया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरसां चोरवात वेल्ल्यो शेळयो. जबाब. ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकात, काळजांत दवरात. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा, चिंतान आयकून काळजांत दवरून सगळीं आयकी रावया. जबाब. ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकात, काळजांत दवरात. मेरीबाग आनी ओरण्यान मासान केल्या तशें तुमची काळजां फातरा वरी धारून करूं नाका. जबाब. ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकात, काळजांत दवरात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो गोरण्यो देखल्यो, तरी गोरवी मोनान सगळीं म्हजी वळखून गेली. जबाब. ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकात, काळजांत दवरात. उबी रावया. सोरेस्पराक जय जय. तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो आनी एकपणाचे दारवटे तुजेर जैत व्हरचे ना. सोरेस्पराक जय. Survisło tuमचे सभी आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. फिलिपाच्या शेजारच्या प्रांतांत येतच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदरतात? आनी ताणें जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान जातात सुवाव, कोण कोण एलिशा, दुसरी जेरेमायास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमोन पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमोन जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोग तमासान न्हय पूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवटे तेचेर जैत व्हरचे ना. हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारान बांदशी तितलेंय स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारान सोडशी तितलेंय स्वर्गार सोडलोलें जातलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिनाका जावंक शिसांक कोर आज्ञा दिली. तेन्ना तावन जेजू आपल्या शिसांक अशें स्पश्ट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुसलेमाक येतलो, जाणट्यांच्या परम याज्ञिकाच्या आनी शास्त्र्यांच्या हातांतल्यान जायतें सोंसतलो, मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा आपणाक देव पुनर्जिवंत करतलो. तेन्ना ताका कुशीर व्हरून पेद्रू असो निशेध मारूंक लागलो, केन्नाच ना सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें ना. पूण ताणें वळून पेद्रूक सांगलें, चल सयताना, फाटीं सरून वच, म्हजे वाटेर आडकुळीचो फातर तूं, कित्याक तुजी येवजणा देवाची न्हय पूण मनशाची. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. बाबडीनो आमी सुरवातेक आयकलां आयज
भाग्यो तुझ्या वर्सान मारी एक गुलामपणाची चीट बरयली. ही चीट कशी आसली? ही गुलामपणाची चीट पळयतात तितली बोडगे तशीच मनशां आनी सगल्यो रोसना जाणो जावन की हांव पाद्री तुजे वाज म्हाकाच देवाची आंकवार मायेक विकता आनी सासणांक तिचो गुलाम कसो म्हजें समर्पण करता. मुक्तपणी आपकुशेन आनी संपूर्ण भक्तीपणान म्हाकाच तिचे स्वाधीन करता. ही खोशे मनान केल्ली भेटवणी जिव्या मनशा मदें रद्द करूंक जायना तसलो कायदो म्हणून पचारता. हांव म्हाकाच म्हजे लागीं आसा तें सगट तिचे स्वाधीन करता. हे परी ती म्हजी नीज सायबीण माय जावन म्हजें जिवीत तिका जाय तशें ती वापरूं. आनी असलो मान म्हाका फावो न्हय देखून म्हज्या राखण्या मोडव्या आनी तशेंच अनोदवून पुर्वजां भाग्यवंता तुजें हो श्रेश्ठ राणये आनी सायबीण मायच्या पती आनी म्हज्या नांवाच्या भाग्यवंता लागीं आनी हेरां सगळींच्या नागरिकां कडेन आपल्या गुलामां मदीं तिणें म्हाका घेतल्यार पुरो म्हूण हांव खालतिकायेन तांची मोजत मागता. हें सोद म्हूण हांव तीर करतां आनी म्हज्याच नांवान शिक्को मारता. घडलोलें जाल्यार म्हज्या काळजाच्या रोगतान सय करतलो आसलो. ही चीट बरयता सांकवाळचे इगोर्जेंत देव माते आंकवार मारये भलायकेचे सायबीणीचे वेदीच्या पांयाशी आयच्या दिसा ऑगस्टाचे 5 हिमा सायबीणीचे परबे दिसा 1677 वर्सां सय करता तुजे वाज. बाबडीदो सगळीं आमी स्वतंत्र रावंक सोदता. वी वॉन्ट टू बी फ्री. वी डोंट वॉन्ट टू बी एज स्लेव्स अंडर समवन. दुसऱ्याच्या काल आमी गुलाम कशी रावंक सोदिना. पूण भाग्यवंत तुजे आपुणूच सायबीण मायेचो गुलाम म्हणून ही चीट बरयता. आनी कोणूय दुसऱ्याच्या आदीन आपणाचो हक्क घालता जाल्यार ह्या मनशाक पूर्ण तरी ओळखता आनी तेन्नाच हो हक्क दुसऱ्याक दिता. कोणाकूय आमी आमची पासवणी करिना. पूण त्या मनशाक वळखल्या उपरांतूच आमी ताका कितेंय दिता वो त्या मनशाक आमचो एके भशेन रायट दिता. भाग्यवंत तुजे वाज सायबीण मायक ओळखूंक ताणें प्रयत्न केलो आनी हाकाच लागून ती कोण ती जाणा जावन आपणाकूच तिचे स्वाधीन केलें. आयज बाबा शुभ वर्तमानानूय जेजू एक प्रश्न करता. लोक म्हाका कोण करता? आनी तो रोखडोच बदलता म्हणटा पेद्रूक आनी तुमी म्हाका कोणशें करता? हो एक पर्सनल क्वेश्चन जो एकल्यानूच जबाब दिवंक जाय. बाबडे जायत्यो वस्तू आसा आमच्या संवसारांत ज्यो दुसऱ्यांनी आमच्या लागीं करूं येता. एका गोवा लागीं विचारलें आयज तुका जेवणाक कितें आसा तो म्हणून बायल कितें रांदता पळय तें तिच्या हातीन आसा. एका भुरग्या लागीं विचारलें तूं खंय वेतलें जाल्यार म्हाका मामी डॅडी वता जाल्यार हांव वेतलें दुसऱ्याचेर धरलेलें आसा. पूण थोड्यो वस्तू आसा ज्यो आमीच करूंक जाय. एक म्हणटा ती आमचो स्वास घेता हांव तो वॉट वी ब्रीद. दुसऱ्यान म्हाका स्वास घेवंक जायना. हांव जियेतलो जाल्यार हांवेंच स्वास घेवंक जाय. हे भाशेन हो पर्सनल क्वेश्चन जेजू पेद्रूक करता. तुमी म्हाका कोणशें करता? जे भाशेन पेद्रून जबाब दिलो हो 100% सारको आसलो. तूं देवाचो पूत, क्रिस्त देवाचो पूत. आनी जेजू म्हणटा हांव तुका ह्यो चाव घेवन दितलो. बाबडीनो आयज जेजू होच प्रश्न दरेकल्याक आमकां करता आनी जोणेकल्याचो आमचो जबाब मागता. हांव तुका कोण? जेजू म्हणटा हांव तुका कोण? आनी हो जबाब दरेक लागीं आमी आयच्या दिसा जेजूक दिवंक जाय. म्हज्यान तो तुमकां दिवंक जायना, तुमी म्हाका दिवंक जायना. एकल्यान होच जबाब दिवंक जाय. हांव तुका कोण? जेजू म्हणटा. ह्या प्रश्नाक आमी जबाब दिवंक पावले. जे भाशेन मारयेक ओळखून तुजे वाजान जबाब दिलो, जेजूक ओळखून पेद्रूक जबाब दिलो. हो प्रश्न जेजू दरेकल्याक आमकां करता. तूं म्हाका कोण करताय?
आमचो जबाब ताका दिवया. सर्वेस्परा श्रेष्ठच्या रोसांत तुका दिनवासा आनी तुज्या दारपणांत तुवें आमकां दिलाय तो उलो आमी तुका भेटयता. तुवें तुमी दिला आनी मनशाच्या वावरार केला तो आमकां जिविताचो उलो जातलो. सर्वेस्परा श्रेष्ठच्या रोसांत तुका दिनवासा आनी तुज्या दारपणांत तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालीन दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. म्हज्या बाबा कडेन म्हज्या तुमचें बलिदान सर्व देव बापाक मानता तसलें जावं मागात. प्रार्थना. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमी तुका सदां मोकलोलें बलिदान जावंक निर्मी. आमी मागता तुज्या पुता जिणेचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व वेदांत शासनाच्या देवा सर्व कडेन सरताय आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोखून आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकांडा थारोवन मेळ्ळोली तुजी पोरसां स्वर्गार एका तळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजत. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशें कश्ट मरण सोसून वेच्या ताणें उलो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परीचे म्हणतात आसतलें काळज घेतली. तुका नव्यान दिनवास ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आत्मे पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या दिसासनेक कोराराची रगत. पातकांचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वालोवतलें. हे म्हज्या कुडासाक करात. पयलो उदक दिवन कवळताचो दूत परगटुया. सगळ्या जेसू तुजें मरण आमी स्मरता. तुजें पुनर्जन्म आमी परगटता. तुजे येण्याक आमी उद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्माचो आमी भक्तीपणे उदास करता. नव जिविताचो उडो आनी सगळीची काळ तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावतलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडाल वगोर शोधल्या मासमेस्तान पवित्र आत्मा उर्बे एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बाबा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बाबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान हाड. पुनर्जीवनपणाचो बरो सदर मेल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोर जोडीत तुका मोल पडोवंक फावत. आमा समेस्ताची दया करून आमी मागता. प्रीत बशी तुजो आशिर्वाद सोफिया जो आपलो वाडदीस मनयता ताचेर घालून आमी मागता. पुर्बेन ताका बरो अंकवार मरी देवाचे मागीर संगती भाग्यवंत दोन मितांनी सरकाणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां मागली. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुताक त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे खुणान सर्व उदार बाबा सर्व वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासना अभिनव एका क्रिस्त मनशान आमच्या लागीं विचारलें जाल्यार जेजू तुका कोण हो जबाब आमी पवित्र पुस्तकांतलोच न्हय पूण खासगी जबाब दिवंक पडटा. तेन्ना जेजू कोण तो पयलो आमी वळखूंक पडटा. होच जेजू आयज आमकां प्रश्न केला, तूं म्हाका कोण सोदताय? हो जबाब जेजूच्याच प्रेरणान पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान जेजूक जबाब दिवंक आमी गावतना ताणें शिकयलेलें प्रार्थना बरोबर म्हणून आमच्या बापा सर्वेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवडो आज सरकार आनी आमची चुकलेल्या तशी आमची आनी आमकां फाटी सर्वेस्परा सर्वायगांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवसकाय आमकां दी. सगळींच्या सुखार आनी आमच्या चडवंडराचे जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोलवाशनात रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर्व पातकांतले सिदाय आनी सर्व कानांतांतली वाटाय. सगळे जेजू क्रिस्तांतले तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे पोरपणे तुका शांती दिया तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय निराजवर चलयताय सासणाच्या सासना समेची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकांक मोगान शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडली. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुवाळी.
प्रार्थना देवा आमच्या मोगाल बाबा ह्या सुरगीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवानान वटायन बोल्लें सुरगीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी फाल्यां पयलो शुक्रार सकाळीं 6:30 वरांचेर पवित्र संस्काराक बसयतले उपरांत सर्वीस कोर तुमचे सोबे आसूं सर तुका देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा गायन करुया हांव यू 35 Bagi fonte salva amcia bahava vinoitiam toshimos od pavoi sakshidium Jesu gabavart posno urben loram zagoi Zuse vasa amcia bahava tuce